दिल्लीचो अधिपती अमित शाहान जरी गोयच्या शिष्टमंडळाक भिवपाची गरज ना अशें सांगला असले तरी रोखडोच कर्नाटकात येवन ताणें जे विधान केले ते आयकून गोंयकार थर्र भियेल्यात। विरोधकांनी तर मुख्यमंत्र्यान ताच्या मंत्र्यांचो राजीनामोच मागला। कर्नाटक आनी गोंया मदलो 3 दशकां परस चड तेंप कुपत पडिल्लो म्हादय उदक वांटोवपाचो प्रस्न गोंय सरकाराचे मजतीन सोडयला। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान शेजारच्या कर्नाटकात स्टेटमेंट केलो। कर्नाटकाच्या वेंचणूक प्रचारांतले कर्नाटकाक खुश करपी हे स्टेटमेंट जरी राजकीय असले तरी गोंयांत खवदळ जाला। विरोधकांनी सीएमाचो निषेध करताना प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री पद सोडपाचे आवाहन केला। आयकात टीएमसी, एनसीपी आणि आरजीपीक। ती फटिंगपणा हाडटा आसतना अमित शाहान सरळ सांगलेले आसा एका सभेक जी बेळगांव सभा जाली त्या सभेक ताणी सरळ सांगलेले आसा की म्हादई संदर्भात जो निर्णय जालो, म्हादईचे जे उदक डायवर्ट करपाचो जो निर्णय जालो त्या निर्णयाक तो निर्णय घेता आसतना गोंयचो चीफ मिनिस्टराक कॉन्फिडन्सान घेवनूच हो निर्णय जाल्लो आसा। आता तांच्याच पक्षाचो लिडर ताका गोंयच्या सीएमाची फटिंगपणा तिणे भायर काडलेली आसा। हो गोंयचो सीएम हो गोंयचोच काय तो म्हजो मोठो प्रश्न पडटा। गोंयची म्हादई आमची म्हादई तूं आपल्या आवय सावन म्हणटा आनी त्याच म्हादईचो तूं बळी दिता आपली खुर्ची टिकोवपाक। कोर्टापेक्षा तुम्ही व्हडल्या आज म्हाका दिसता तुम्ही हो जो स्टेटमेंट केलो तितून तुम्ही दाखयता की तुमकां कोर्ट लागना। जे डिस्प्यूट गेली कित्येक वर्सां कोर्टान चालू आसा ते कोर्टान सॉल्व जावप आसता। अमित शहा जे देशाचे गृहमंत्री हाणें सरळ सांगलेलें आसा की गेली कित्येक वर्साचो डिस्प्यूट हो तांणी सॉल्व केल्लो आसा, हाचो आमी निशेध करता। BJP and the Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawant, should apologize to Goans for lying and bluffing on the Madai River issue. Mr. Amit Shah told people that the 3-decade-old Madai River issue with Karnataka was solved with the help of Goa government. But the Goa government and BJP in Goa consistently said that they have no direct involvement in the issue of diversion of Madai waters. And they even passed a resolution in the assembly that they will go and meet Mr. Amit Shah and ask him to intervene and help solving this issue. The BJP Goa also told Goans that they will hold a signature campaign and send this letter to the center to ask them to withdraw the diversion of water. But Mr. Amit Shah's statement proves all this wrong and shows that the Goa government was directly involved in solving the issue, as they say, of the Madai River. भिवपाची गरज ना करून आमच्या सरकारान म्हादई ही कर्नाटकाच्या हातीन दिली। आमी ह्या स्टेटमेंटाचेर जो अमित शाह जेणे कारवार जो स्टेटमेंट केला तेजेर आमी निशेध करता। आनीक आमी आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की तेणे रिजायन जावचो, जाता जाल्यार असेंब्ली डिसॉल्व करची, कारण ही फटिंगपणां चड जाली। गोवा 365 खातीर प्रहार सावड्डेकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।